मुख्यमंत्र्याक परत सांगता आमी मुख्यमंत्र्याक सगळें खबर आशिल्लें मुख्यमंत्र्या विश्वासाक घेवनूच ही तेणी डिसिजन घेतलेले आसात आनी त्याचो कर्नाटकाच्या इलेक्शनाचेर दोळा आसा। एक लोक आंदोलन जावपा पडटलें, एक पॉलिटिकल फायट ही जावची पडटली। आमी हो मुवमेंट आमी चलोवपाक सोदतात आनी तो तालुका लेवलावयल्यान स्टार्ट करतात। फाल्यां पेडणे 11 वरांचेर हेजी आमी सुरवात करतात। सो फाल्यां पेडण्या डेप्युटी कलेक्टरा कडेन 5 तारखेक वाळपय म्हणजे सत्तरी तालुकांक, 6 तारखेक बिचोली तालुको, 8 तारखेक बार्देस तालुका म्हापसा हें करतले आनी 12 तारखेक तिसवाडी पणजे। म्हादयच्या बाबतीत केंद्रीय पावण्यार घडला ते खंय मुख्यमंत्र्याक सगळें खबर आशिल्लें, गोंयकारांक पिशें करूंक सोदतात म्हूण काँग्रेसीचो दावो। काँग्रेस शुक्रार सावन तालुका पावण्यार म्हादय जागृताय सुरू करता। ड्रग्साचो वेवसाय गोंयांत हो बीजेपीच्या कुटुंबाचो, बीजेपीचे फॅमिली जी आसा सगळी तेंची, त्या फॅमिलीचो वेवसाय जाल्ले कारणान सरकारच्या आशिर्वादान हो वेवसाय सुरळीत चल्ला। आता काल तो ड्रग्स सापडलो, कसो सापडलो, कितें सापडलो हो वेगळो प्रश्न आसा, कारण हेजे पयलीं गोंयच्या पुलिसांक, गोंयच्या एडमिनिस्ट्रेशनाक ड्रग्स सापडनात आनी त्या खातीर मुख्यमंत्री स्टेटमेंट करता गोंयांत ड्रग्स ना म्हणून। आयज मेरेन मुख्यमंत्र्यान जेन्ना तूं पुलिसांक कॉंग्रेच्युलेट केलें तेन्ना तुजी जबाबदारी आयज आनी वाडटा की 100 किलो ड्रग बीजेपीच्या ऑफिस बेरराच्या गुदावान सापडटा, तो सुद्धा 100 किलो। काल तुवें 4 किलो ड्रग सापडला, ताका अभिनंदन केलें, जेची किंमत आसा 3 कोटी। 100 किलो ड्रगाची किंमत कितली जाली ह्या हो हिशोब दवरलो जाल्यार, आनी तो केटामायन म्हणटा म्हारग ड्रग म्हणून आयको येता, कितली किंमत जाली। तेजे नंतर कितें जालें, तेजेर कार्यवाही कितें जाली, आज तो ओपनली भोंवता। आज मेसेज सगळ्यांक क्लियर की बीजेपीचे खंयचे जे ऑफिस बेरर आसा, ड्रग बिजनेसा आसा, ते ड्रग्सांक तांकां पुलीस कांय करपाक शकना, तांकां गव्हर्नमेंट कांय एक्शन घेवपाक शकना, ती केस। प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस।